दुसरो प्रश्न जालो तो एडमिनिस्ट्रेशनाचेर ताजेर हांवें विचारलें की सुस्तावल्यात काय म्हूण आनी ताणें मागीर कांय जाण सुस्तावल्यात जायना जाल्यार घर वचात VRS घेयात नाल्यार फाल्यां कंपल्सरी रिटायरमेंट पळोवया एटलिस्ट नवीन भुरगे येतले ते काम करतले स्टाफ सिलेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान हें ताणें कॅमेराचेर सारकें स्ट्रॉंगली उलोवन दाखयलें हाजी फाटभूंय म्हळ्यार तांणी एडमिनिस्ट्रेशनाच्यो मिटिंगो घेवपाक स्टार्ट केलें आफ्टर द सेशन टू एन एक्सटेंट की PWDक विचारलें की बाबा रस्ते कशे व्हांवन वतात सरकारी अधिकाऱ्यांची मिटींग घेवन सांगचें पडलें की लोकांचे कामां टायमार करात म्हळ्यार येस स्क्रू टायट करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या बट ह्यो गजाली सांगची पडत अशें कितें जालां की आमचे सरकारी अधिकाऱ्यांक लोकांचे कामां करा रे म्हूण सांगचें पडटा आनी सामान्यांतले सामान्य गोंयकारांची कामां आज जायनात हें मुख्यमंत्र्याक सुद्दां दुखता आतां ते टायट करपाचें जें आसा पळय तें कितलें टायट जातलें एका प्रमोद जो रूल आमी वदळ आतां कॅबिनेट रिशफलाक लायला की नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टराचेरच गुळी येवं शकता म्हणून तोच रूल आमी हांगा लावपाक जाय एडमिनिस्ट्रेशनान जे नॉन परफॉर्मिंग लोक आसात त्यांच्या खातीर VRS स्कीम ऑलरेडी नोटिफाय जाल्ल्या ताची डेडलायन सप्टेंबरा मेरेन आसा आनी म्हाज्या म्हायती प्रमाण आतां मेरेन 100 तरी लोकांनी VRS खातीर एप्लिकेशन धाडलेली आहा गव्हर्मेंटाक सो ती प्रोसेस जाल्यार कांय जाण VRS घेवन गेले बीन घरा सो ही प्रक्रिया जावपाची गरज आसा हांव जर म्हणन की सक्तीची VRS दिवपाक जाय कांय जाणांक म्हणजे कोण काम आयकनात जे बेश्टे बसून कंपल्सरी रिटायरमेंट दिवपाक जाय सो आनी ते ज्या खातीर एक सर्क्युलर काडलेलें सरकाराक कदाचित तो विसर पडलो आसतलो 1-2 वर्सां पयलीं की जे कोण काम सारकें करिनात त्यांच्या HODीन ती नांवां सरकाराक धाडपाची आनी तांकां कंपल्सरी रिटायरमेंट दिवपाचें म्हणून ताच्या उपरांत VRS हाल्ली VRS आयली सो म्हाका दिसता जे कोण काम करिना सरकारी सेवेन आसात बेश्टे जागा हाडून बसलेले आहात तांकां घरा धाडपाची वेळ येयल्या तांकां घरा धाडपाक जाय नाजाल्यार जशें कॅबिनेट रिशफलाचो वेळ येयला म्हणजे जे निष्क्रीय लोक मंत्री आसात जे नॉन परफॉर्मिंग लोक आसात तशे लोक हांगा आसात आनी एडमिनिस्ट्रेशन कॉलॅप्स जातलें आनी ही प्रत्येक मिनिस्टराची जबाबदारी ह्यो फक्त कांय ठरावीक गोश्टीच करपाचें न्ही की आपले डिपार्टमेंट लोकां खातीर बरें काम करतले हें पळोवपाचें काम त्या कन्सर्न मिनिस्टराचें आसपाक जाय हे जी जाणीव मिनिस्टरांक करून दिवपाक जाय म्हाका दिसता मुख्यमंत्री पांडुरंगान बरें म्हळें VRS म्हणपा लागलो चलची ना जाय तितली चलची ना CRS करपाची कंपल्सरी रिटायरमेंट स्कीम सरकारान काडपाची कारण एक गजाल म्हाका दिसता सामान्यांतलो सामान्य गोंयकार आज एग्री करता की उदक माथ्यावेल्यान गेलां म्हणजे ज्या तरेन सरकारी अधिकारी वागपा लागल्या ज्या तरेन प्रशासन वागपा लागलां ही लोकांची एक तर कामां जायनात ऑर तुगेले करप्शनान सारके बरबटल्यात अशी परिस्थिती जाल्या अशें केन्नाच नाशिल्लें इतली भयानक परिस्थिती म्हाका दिसता ताचो फटको हो राजकारण्यांक बसतलो इलेक्शनाक आनी राजकारणी जे आसात तांकां हाची जाणीव जाल्या जशें तुमी सांगलें तशें 2027 खंय खंय आपल्याक फटकी बसपाक शकता पळय ताजी तांकां जाणीव जावपाक लागल्या मुख्यमंत्र्याकय जाणीव जाल्या तोय म्हणटा की सुस्तावल्यात परत जोयल बाब हो प्रश्न म्हजो टायट करता हे VRSाचे CRS जावपाक पावतले काय मदींकूच तुगेलो कोण तरी तो टायट करता पळय तो पानोच घेवन धांवतलो म्हाका एक दिसता की वन थिंग वी मस्ट एप्रिशिएट दॅट प्रमोद सावंतान मातसो एक आतां एक हें घेतला की पोजिशन घेतलें वेदर इट इज रोड्स वेदर इट इज मिनिस्टर्स वेदर इट इज एडमिनिस्ट्रेशन सगळे हेजेर तेणें बरो एक स्ट्रॉंग हें घेतला बट इफ यू सी दॅट वेरी केअरफुली तो ते करूंक शकत ना एडमिनिस्ट्रेशनाक हात लावंक शकत ना प्रमोद ही सेड दॅट लास्ट इयर ऑल्सो दॅट HODs हॅज टू मॉनिटर देअर स्टाफ एंड VRS दिवची नाजाल्यार कोणाक एक्शन घेवचें तांकां हें सस्पेन्शन करची हें ते खूब गजाली केल्या पूण आयज मेरेन 1 वर्सा फाटल्यान कितें जालें एगेन यू आर मेकिंग द सेम स्टेटमेंट एंड हें चेंज जावंक शकत ना आनी चेंज जर तेणें केल्या फोर्सान चेंज केल्या देखून ताकाच तो मार बसतलो इलेक्शनाक आनी तो तसो हात घालूंक शकचो ना बिकॉज इट्स नॉट अ स्मॉल फोर्स it's the government employee which is there it's a sizable force you can't just rattle them and just tell them no you are not performing you go home you can't do that so unless you actually handle a system in a much better way whether you are staff selection commission तू म्हणटा आनी ताका एक्सटेंशन दीत आसा पळय तेंय तूं हें करिना सिस्टम जाग्यार घालतलो जाल्यार यू विल हॅव टू हॅव अ होलिस्टीक व्यू ऑफ द एंटायर सिस्टम
you have to have those kind of protocols in place in your offices, in all administration, all government offices. Have those protocols in place, have stringent measures and stringent disciplinary action, and then talk about this. तू सगळे तुझे वाऱ्यार आसा आणि तू हे स्टेटमेंट मारीत आसा एवरी इयर यू आर सेइंग दॅट व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दॅट. आणि एक प्रमोद की 2013 मनोहर पर्रीकर आसता तेणे ऑडिट केल्ले की खंयच्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान कितलो स्टाफ जाय, कितले पोस्ट भरपाक जाय आनी कितले पोस्ट एबॉलिश करपाक त्याची गरजूच ना असे एक ऑडिट केल्ले. आणि त्याच्या उपरांत मागीर ती कालांतरान एक 3-4 वर्सां उपरांत स्टाफ सिलेक्शन कमिशन नांवाची गोष्ट आयली आनी जी आतां आसा. सो म्हाका दिसता हे प्रत्येक डिपार्टमेंटांतल्या स्टाफाचे ऑडिट जावपाक जाय. ही सामकी गरजेची एक गजाल आसा की तो खंयचो मनीस कसलें काम करता. तो बेश्टोच मंत्र्यांनी भरून दवरला, हांगा बसयला, सरकारच्या माथ्यार मारला आणि फायनान्शियल हे घातला, बर्डन घातला काय कितें, हाचें ऑडिट जावपाक जाय. आनी खरेंच तेजी गरज आसा काय ते जावपाक जाय. तर मग त्या जाग्यार ताची गरज ना ताका दुसऱ्या कडेन खंय तरी शिफ्ट करपाक जाय. सो बेश्टे रिक्रुटमेंट करून जायना, लोकांची कामां जाता काय ना, तो मनीस काम करता काय ना हेचो कोण करतलो ऑडिट. म्हाका हय Pandu, that theoretically it is a perfect thing which you are saying, theoretically. But practically, Pramod, दिसता तुका तशें जावपाक जावं शकता कारण 2013 जे ऑडिट जाले. प्रॅक्टिकली हांव सांगता पळय, प्रॅक्टिकली हांव एका सरकारी अधिकाऱ्या कडेन काल उलयतालो. आफ्टर दीस इंटरव्यू ओनली तें डिस्कशन चालू जालें. ताणें म्हाका एक इंट्रस्टींग प्रश्न विचारलो. बरें हा रे, आमगे थोडे जाण करता मरे अशें, आमचो मंत्री करता कितें, आमच्या मिनिस्टरान कितें केलें आतां. बरोबर. सो हांवें ताका प्रामाणीकपणान कितें उत्तर दिलें की बाबा पळय, मिनिस्टर शेण खाता म्हूण तुमी शेण खावपाची गरज ना. हां. सो आनी तुमकां अशीच एग्जांपल कित्याक मेळटात. चुकीची गजाल जेन्ना करता पळय आमी तेन्नाच मुळे आमकां अशी कित्याक मेळटा की तो चूक करता म्हणून आपूण चूक करता. आणि हे मुळे एग्जांपल आमकां कित्याक मेळटात. पूण आज सरकारी अधिकाऱ्यां भितर एक वृत्ती तयार जाल्या की आपल्याला मंत्री करता न्ही. म्हजे बॉस जो आसा त्या बॉसाचें मॉरल स्टँडींग हें. सो म्हजें मॉरल स्टँडींग तशेंच असल्यार कितें प्रॉब्लेम जालो. असे चिंतपी बरेचसे अधिकारी असतात. तुमकां सांगता प्रमोद, कितलेशेच अधिकारी बरे काम करतात आणि हय, कर्मचारी म्हणून बारीक चलता. बारीक कर्मचारी पासून ते वयर ऑफिसरां मेरेन बरे ऑफिसर आसात म्हणून हे सगळें टिकला. हय. कळ्ळें तुका न्ही. सो म्हाका दिसता न्ही की जेणे तुका कोणी सांगला पळय तेणी एक लक्षांत दवरपाक जाय. हांव सदांच सांगता की कर्मचारी किंवा ऑफिसर हो वयाची 60 जाय मेरेन, 60 वर्सां जाय मेरेन लोकांचे सेवेक आसता. हे मंत्री आमदार आहा पळय हे 5 वर्साचे. आज मंत्री आसतलो, फाल्यां आमदार आनी परवा कोणूच नसतलो तो. पूण तुमी जे आहा पळय तुमचें काम कितें, तुमी लोकांक सर्वीस दिवपाक जाय 60 वर्सां जाय मेरेन. तुगे मान्य ही जबाबदारी कळपाक जाय अधिकाऱ्यांक. सरकारी अधिकाऱ्याचे मॉरल स्टँडर्ड्स सामकें. मंत्र्याच्या मॉरल स्टँडर्ड्सा प्रमाणे चेंज जावपाक शकनात. ना. तशें जर ते जावपाक लागले जाल्यार एडमिनिस्ट्रेशन गचाळ न्ही, ते कितें जातलें तें देवा खबर. कितें आसता 60 इयर्स तूं म्हणटा पळय तेन्ना तुका एक कम्फर्ट फिलींग सो येता की आयज जाल्यार फाल्यां वयतले. आपण हिंगा आसतलो 60 इयर्स ना, आज सुसेगाद असल्यार घेवया. फाल्यां वतले, आज असल्यार फाल्यां वतले. हें तुका मान्य करता हांव, ना न्ही. पण आज असल्यार फाल्यां वतले हें चिंतून जो वचपाचो आसा ताजे मॉरल स्टँडर्ड्स घेवन हांवें काम करप, हें कितलें बरोबर. तें चुकीचें. यू कांट हॅव दोज स्टँडर्ड्स. बिकॉज सी फायनली ही मे बी अ मिनिस्टर, ही मे बी अ पॉलिटिशियन, ही मे बी एनीबडी. तेजो तुजें एग्जांपल घेवंक जायत ना. बिकॉज your work profile is completely different, your standing in that ladder is completely different. His protocol is completely on a different level. Correct. How can you equate his work profile to your work profile? You have come directly to be accountable to people, to serve the people directly across the table. He is at a policy making decision.